Just imagine. इश्टानो FC गोवा फायनलीक पावोंक ना. मूड ऑफ जालो खरो आमचो, पण ज्या रितीन ती सेमी फायनलीक पावली पळय, इश्टानो वालोर दिवपाक जाय आमकां खरें. आनी इश्टानो FC गोवा फायनलीक पावोंक ना हेचें चड वायट दिसूंक ना आमकां. जितलें तें टिकेटीचें प्रकरण जालें पळय तेचें दिसलें. स्कॅम टिकेट बरें. FC गोवान सुरवातीक मातशी स्लो आमी स्टार्ट केल्ली, पण एकदां मागीर जिखपाक स्टार्ट केलें पळय आमी मागीर कशेंच आयकनाले. मागीर आमी अशें 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 असोच आमचो जर्नी. नेक्स्ट सिजन आमी कसले खेळटा ते पळयात तुमी. हांव सांगता तुमकां, हांवें बाबा देपा कडेन उलयलां हांव साळगांवकारा कडेन बी की बाबा 2015 ISL आहा पळय, आनी हांवें तांकां सांगलां बरें जावपाक जाय म्हणून. आनी तांकां इतलें सांगलां की रिसेंटली म्हणजे हालीं रिटायर जाल्लेले बरे बरे प्लेयर हाडा. इंग्लीश प्रिमियर लीग, युरोपियन प्रिमियर लीगांतले अशे पोरू बीन रिटायर जाल्लेले, युरोपियन प्रिमियर लीग बीन ते हाडा म्हणून. बरे तरणाटे हाडा म्हणून अशे रिटायर जाल्लेले फुटबॉल प्लेयर बरे हाडूंक जाय. मागीर तुका गेम बरी जाता. बरे प्लेयर हाडया न्ही. आनी खरेंच हांव बाबा देपा कडेन उलयलां. अरे तुमकां कितें, हांव पर्सनली उलयलां हांव तेजे कडेन. आरे हांवें ताका इतलें सुद्दां सांगलां पयशांचें कांयच भिवनाका म्हणून. कितें तुका जर आनीक लागता पयशे प्लेयर हाडपाक बी जाल्यार साळगांवकार आहा म्हणून. हांव ताका सांगलां ताका हांव फोनचेर डायरेक्ट. पण फुडले ISL जिखोयात. फोर्सा गोवा, सामकें फोर्सान गोवा. आनी फुडल्या सिजनाक जिखोच जाय आमकां कोच. बरें बेस्ट तरी कितें आमकां डेव्हलपमेंट. फुटबॉलानसून आनी एक गजालीचो उगडास येयलो. आमचे MLAs ब्राझील फुटबॉल फायनलीक गेल्ले पळया, ते जंकेट म्हणटा पळय ते प्रकरण. ते पयशे आजून SAGक दिवंक ना अशी बातमी आमकां आयकुपाक येयली फाटीं, पेपरार बी वाचली. लेट अस सी वॉट इज द पोजिशन रायट नाव. आवेरतान SAG तुमी आजून फूल पेमेंट करपाचो उरला खंय. वॉट इज द पोजिशन ऑफ युअर ब्राझील टूर पेंडिंग मनी पेएबल टू गव्हर्नमेंट. No, it is a sensitive issue. We'll sit and talk about it. Sit and talk about it म्हणजे sit and talk about it. मागीर मेळटा तशें कांय ना, नो प्रॉब्लेम. हांवें आय विल नॉट आस्क यू एनीथींग नाव, कित्याक तुवें सीट एंड टॉक म्हटलां न्ही म्हाका आपयला सायडी. बेंजामीन, तुका दिसना की येयल्ल्या दिसा हे आमचे जंकेट प्रकरणां हे वयर काडटात. तुका दिसना की दिवन उडोवपाचे एकदाचे कितें पेंडींग पयशे आसा ते सरकाराक आनी मोकळो जावपाचो एकदाचो. म्हाका दिसतालें करपाक, पण कोणूय जाल्यार येवपाक जाय फुडें. म्हणजे तूं रेडी आसा, पण बाकीचे MLA पयशे फारीक करपाक फुडें येयनाय. गव्हर्मेंट फंड लोकां खातीर आसता आनी MLAंनी गव्हर्मेंट फंड्स फॉरेन टूर करपा खातीर आमी मॅक्झिमम युटिलायज करपाक जाय. बरें, आतां खंय तुमी परत सगळे वर्ल्ड कप मॅची पळोवपाक ऑस्ट्रेलिया वचपाचें आसा. खंय वर्ल्ड कप क्रिकेट वचपाचें आसा खंय तुमी ऑस्ट्रेलिया. आनी CMानूय गो हेड म्हणून सिग्नल दिला आमकां. कोणें? पार्सेकारान. हे पयशे पयलीं फारीक करात न्ही. कार्लोस, when are you all paying that Brazil tour money? Time will tell. No? Time will tell. टायम खंय सांगता, कांयच सांगना. एलो केन्ना पयशे. Glenn Ticlo, Avertan, Benja, Carlos are ready to pay pending money of Brazil tour. Let them go ahead, no? Whatever they have to, let them do. And now you all are going to Australia for World Cup cricket. Very much. Very much. Very much. RSS Sarasangachalak was in Goa this week. You know that? You are a BJP MLA. Will you agree and listen to RSS dictates in futures? Absolutely not. Sure? Huh? You know what will be the consequences if you don't listen to RSS? No. आल्दो ना भरपूर डेव्हलपमेंट जाला अशें आमी आयकता लास्ट 2.5 वर्सां भितर खंय. तशें कांय ना. तशें कांय ना. ओके, इतलें सगळें तुवें खरें सांगलें. Now tell us a lie. We have a honorable CM who is doing a fantastic job. No comments. काँग्रेस पार्टीन चिंतन शिबीर घेतलें. शिबिरान अशें थारायलां की जे काँग्रेस लिडर आळशी जाल्या, ओग्गी आसात, पक्षा विरोधान कारवाई करता भितरल्या भितर, तांकां वॉर्निंग दिवप, सारकें काम करा नाजाल्यार पार्टी सोडून वचात. आमकां तांकां वॉर्निंग मेळ्ळा. आनी आतां एज अ रिजल्ट
वेल बाबूश मोन्सेराताक आनीक राग येयला अशें वॉर्निंग दिलें म्हणून. प्रताप सिंग राणे डजंट वॉन्ट टू रिएक्ट. मोविन गुदिनो चिंतन शिबीर आहलें म्हणून खबर सुद्दां ना. बाबू कवळेकर चिंतन शिबिरा परस म्हणटा योग शिबीर जॉयन केलें एकदम बरें. आनी विश्वजीत राणे कमेंटाक मेळत ना, इज अब्रॉड तो भायर आहा अशें. ओके, वॉर्निंगाचो इफेक्ट सद्या जाला तो बाबू आजगांवकराचेर, कालांगूटचो आदलो MLA आग्नेल फेर्नांडीसाचेर. आग्नेल, काँग्रेसीन वॉर्निंग दिल्या, आतां काँग्रेस लिडर एक्टीव जातले, प्रेस कॉन्फरन्सी घेतले, मोर्चा हाडटले, हे सगळे थोडे दीस ना रे. Exactly. एक्झॅक्टली म्हणटा आसता तो ताका खबर आहा पण थोडे दीस आसूंक जायना वचपाक जाय. आग्नेलाक खबर आहा तें. बरें हें कांय न्ही, सुनील कौठणकर तेंचो स्पोक्स पर्सन आसा पळय काँग्रेसीचो, तो तर एक स्टेप फुडें गेला. तेचे प्रत्येक एलिगेशन आजकाल तो कोंकणीतली म्हण घेता आनी करता. असं खूब उदय भेंब्रे बी सरांची आनी पुंडलीक नायकाची पुस्तकां वाचता दिसता. अरे प्रत्येक एलिगेशन म्हणजे कोंकणी म्हण. कुत्र्याची झोपडी वांकडी जी आसता पळय ती केन्ना स्ट्रेट जावन चलना. ही म्हण आसा, हांव कट्टी हाडपाक सोदतालो आनी दिवपाक नाक बुडया म्हणून कट्टेन त्या. तांचे कडेन जर BJPचे 20 आमदार उरले न्हय, तांच्यांनी 10 नाल्ल फोडचे, 20 कट्ट्यो जातल्यो ताच्यो, आनी ते कट्टेन उदक भरचें नाक बुडोवन जीव दिवचो भितर. आतां काँग्रेसीन हांकां अल्टिमेटम दिला, वॉर्निंग दिल्या म्हणून हे अशें रिएक्ट करता, हें समजूं येता. पण डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्किताचें कितें जालां? ताका कोणें वॉर्निंग दिल्या? आरे ताका कोणें भंय घातला? मागीर डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्किता अशें कित्याक उलयता तेंच कळना. म्हाका दिसता आनी एक वरभर तरी डॉक्युमेंट्स चाळटलो. रावचें पडटलें. ना ना आनी एक म्हाका दिसता तेजे पयल्या 2 वरां तरी डॉक्युमेंट स्टडी करतलो तो. प्रेस कॉन्फरन्स घेता पळय तेजो विशय एक्चुअली आदल्या राती स्टडी करप न्ही दोतोर. एक्चुअली न्हू. आनी हें कितें आतां तुमी सामकें म्हणजे 8 सुमार पेपर आनी तूं सकाळचो 5 उठला आनी अभ्यास करता अशें केलें म्हूण जाता दोतोर? दोतोर सांग न्हू कितें करता? Coming to the येस खंय कमींग सांग बेगीन. sorry, the first is with DSS, what I told. No. You didn't say anything at all. We want to ask you what government is doing about corruption. You see, corruption, you see, ultimately who is doing this corruption? You want to go on, so the government servants are not from outside Goa. And black marketing. Who is responsible for black marketing? It is by Goans only. So you want to say that That every person in government office is corrupt. you are in some different kind of mood today. सकाळी ब्रेकफास्टाक कितें खाल्लेलें दोतोर तुवें? कितें आयज तूं उलयता? बरें करप्शन झिरो जातलें एक दीस तरी? Zero corruption is impossible in a country like India. At least by 2050? No way, you can't do it. What is the new chief minister Parsekar doing? What is doing then? I don't know how much attention our chief minister. कळे. So corruption, drugs, fake promises. What we have done for the last 1 year has not been done for 10 years. So you accept RSS ideologies. Question me accepting? It's the question of me accepting. Deputy CM Francis D'Souza had accepted it. Accept केला. He was present for Mohan Bhagwat's function. खबर RSS सरज अंगचालक. He was having brief chats with Mr. Bhagwat. खयच्या इशूंचेर ते खबर ना. मैं CM बनने वाला था, पर लास्ट मिनट पे पार्सेकर को CM बनाया. आपके RSS के सतीश डोड ने चमत्कार कर दिया. इसके पीछे आपका हाथ है क्या? No, I even didn't knew Parrikar was coming to Delhi. So Wilfred Francis D'Souza RSS सरसंघचालकाकडे सामको फ्रेंडली मरे. See, there is a difference. What difference? There is a big difference. What big difference? I mean, you mean you accept that there should be the students should come to school on Christmas Day? अशें मरे. No way, you can't do it.
सारकें आता कसो सारको उलयलो म्हणजे आता कसो उलयलो पळय. Just imagine. मित्रांनो, लिबरेशन डे 19 डिसेंबरा दिसा पणजे सुवाळ्याक आमकां खुबश्यो गजाली पळोवंक मेळ्ळ्यो, पण भितरल्यो 2 गजाली ज्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो, एक अजाप करपी आनी एक मातसो डावट आसलेली. अजाप करपी गजाल म्हटल्यार रेजिनाल्ड हिन कुर्ता आनी सामको नेताजी. आणि विष्णू वाघ's closeness to प्रताप सिंग राणे has raised her eyebrows. अरे सायडीक दीपक ढवळीकर आसा, त्याच लायनीन CM पार्सेकर आसा, अलिना मॅडमूय आहा, पण विष्णू हँडशेक दिलो फक्त प्रताप सिंग राणेक. कुछ तो गडबडे बाप. Just imagine. आणि आता मातसो बारीकसो विसव घेतल्यार बरो, खूब बडबड जाली माझी. हे घ्या मातसो ब्रेक घ्या. Just imagine.